चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानो आयच्या मणका मतें कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आमी पळयतात मणका मतें कार्यावळ. हातूंत आमी जायते कलाकारांक हाडटात. थोडीं अशीं कलाकारां आसात जांकां काळजा मनान तियात्र म्हटलो काय तांकां सगलें कितें. अशेंच एक कलाकार आयज आमच्या मदें आसा ते म्हटल्यार आयडा फेर्रांव. आयडा बाय, आयच्या कार्यावळींत मागीर मोगाचो येवकार. ते बरें करूं देवतन पळय. खरेंच आयज खूब खुशालकाय भोगता. खरें म्हटल्यार एक 10 वर्सां आदीं आयडा बाय आमच्या बरोबर आसपाचें, पूण कांय अडचणीक लागून आनी जायते फावटी आमी पोटाक लागून आमचो गांव सोडून वेतात. आयज ते UK देशांत आपलो वावर करता. ताचो आख्खोच कुटूंब थंय आसा. म्हणटच आयडा बाय, ह्या तियात्रांत तूं पयलेंच कशें भितर सरलें? सांगपाचें म्हणल्यार हांव वाड्यांत भुरगेपणांतल्यान पार्ट घेतालें. केन्नाय आमच्या वाड्यांत तियात्र करतात, मागीर गांवांत तियात्र करतात, तांकां हांव पार्ट घेतालें. सो मागीर म्हजें 10th जातच हांवें चिंतलें म्हाका चड आवड आहली, पूण म्हजी माय पायेगीन्स आसलेली. तियात्रान तांकां हांव गेलेलें नाका आहलें, पूण म्हाका चड विश आहलेली. सो मागीर एक पार्ट कितें जालें, म्हाजी काजना वरवीं एक डायरेक्टराक ताणें इंट्रोड्यूस केलें म्हाका. सो तेजे प्लेन हांवें काम केलें. मागीर तेजे फाटल्यान आमचो पास्कुआल दे बाती तेणें सारकी एक कॉम्पिटिशनाक एक प्ले काडली, लिसांव म्हणून. ती लिसांव प्ले म्हाका इतलो बरो रोल आहलो की वयता थिंगा म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस अशें प्रायज मेवतालें. सो तें पळोवन म्हाका लिनून रावंडा प्रोफेशनल हितून सेलेक्ट केलें. आनी तेजे फाटल्यान रोखडें पेगादान एक तियात्र डायरेक्ट केलेलो, तिकेट म्हणून, आनी तो चेचेलान बरयलेलो. सो तितून लिरिक्स आमचे पिटर डिकोस्टा सर्गीस ताणें कांत बी सगळे बरयलेले आनी तितून हांव हिरोइन रोल करतालें. सो मागीर तेजे फाटल्यान हांवें जायते तियात्र केले. मागीर हांव काजो जालें. म्हज्या घरकारां सांगाता नाचोंक लागलीं. जायते आमी दोगांय बाराबर नाचले. पयलो तियात्र आमचो FX पिडणींतलो. मागीर टोनी पार्क, कॅनी फन्स, जॅक फेरी, लिगोरियस. सो आमी हे तियात्र दोगांनी केले. मागीर कांय अडचणीक लागून म्हाका एकलेंच नाचचें पडलें. सो हांवें तें कॅरी फॉर्वर्ड केलें. हय, म्हणटच आमी तियात्र नाचता, तियात्राची तयारी करता. जायते फावटी आमकां स्क्रिप्ट मेवता, म्हणटच नवेंच येता तेन्ना जायत्या जाणांचो सांगात जाय पडटा, कारण कशी भुमिका करची, कशें रावचें. तर हाचेर तुका कोणाचें गायडन्स अशें मेवलें? हांव मागीर एकलेंच नाचता तेन्ना हांव जायते तियात्र नाचलें. म्हजो कॅरियर फॉर्वर्ड वयता तेन्ना सारको म्हणल्यार मिनीन दे बांदार हांव सारकें कंटिन्युअस आसलें. पूण तेच्या पयलीं जॉन डिसिल्वा अशें करून स्क्रिप्ट दिता तेन्ना वाचता तेन्ना सारकें हें करतालो, सारकें कितें करपाचें अशें तशें तेका जाय तशें जाय आहलें. सो आमी स्क्रिप्ट रीड करता तेन्ना आमी तेका जाय तशें करतालीं, जावं आमी कितें तरी चिंततालीं अशें करून. आतां आमी चडशे चेडवांक जावं बायलांक जायते कपडे जाय पडटात. म्हणजे जो कॅरेक्टर तुज्या हातान पडलो त्या उपरांत डायरेक्टर सांगता काय तुमी तुमची तयारी करता? ना, आमी ते रोला प्रमाणे करताय. आतां तुका तो बरें न्हेसपा जाय, बरें जावपा जाय जाल्यार सारको रोल मेवता ते भाशेन तेज्यानूय आमी बरें अशें करून ड्रेसींग केल्यारूय मातसो फोकस पडटा.
सो रोला प्रमाणे आमी तें कोत्ताय. म्हणजे तुवें तुज्या जिवितांत म्हाका दिसता वेगवेगळे तरेचे रोल केले. हिरोइनीचो, भयणीचो, सुनेचो चड रोल केला. सो हिरोइनीचो रोल करता तेन्ना सगळी कस्ट्यूम, ज्वेलरी, शूज मॅचिंग सगळें तुका जाय पडटा. तें सगळें जाय पडटा. आनी ट्रेजिडी आहल्यार सारको गरीब रोल आहल्यार कितें चड नाका आसता ड्रेसींग. सो तेन्ना सिंपल करूंक जाय तशें करून करपाक पडटा. आनीक मेकअप जावं बाकीचें कितें जाय पडटा तें आमचें ओन हाडटाय आमी सगळें मेकअप. पयलीं कितें जातालें तियात्रीस अशे बॉम्बेचे कोण येताले तेंचो मेकअप आर्टिस्ट आसतालो, मेकअप मॅन आसतालो. सो ते मेकअप कोत्ताले. मागीर आमी चेडवां म्हणटकच आमकां जाय तशें ओन आमी हाडूंक लागलीं आनी आमीच करूंक लागलीं अशें. आनी आमचे नॉन स्टॉप हितून मेकअप मॅन आसना. सो आमकां जाय तशें आमी कोत्ताय, आमकां जाय तशें आमी हाडटाय मेकअप. आतां ते बॉम्बेचे पंगड येताले ते गोंयांत येवन तियात्र कोत्ताले. केन्ना तरी तुकाय चान्स? हय, हांवें प्रेम कुमाराक केला, सी आल्वारिसाक केला. सो तेंचो तो झेवियर म्हणून मेकअप मॅन आसतालो, तो आमकां मेकअप करतालो. आनी तेजे फाटल्यान हांवें शॅरॉन विल्मिक्सा पासून केला तियात्रा हितून. तुजे आवडीचो असो खंयचो कॅरेक्टर? म्हजो आवडीचो कॅरेक्टर सॅड रोल. पूण एक फावटी हांवें अशें वॅम्प रोल केलेलो, म्हणजे रागिश्ट आसा. सो म्हाका तेच रोल पडोंक लागले पयले. मागीर केन्नाय अशें करून गरज पडल्यार सबस्टिट्यूट करतालें फेल्सीक. सो तेजो केन्नाय ट्रेजिडी आसतालो, तो ट्रेजिडी केलो, तो बरो रोल जालो. सो मागीर म्हाका ट्रेजिडी पडोंक लागले. म्हणजे तूं जेन्ना एक विलनाचो म्हणजे एक रागिश्ट रोल करतालें, समाज तुका कसले नदरेन पळयतालो? समाज म्हणटाले हांव तो रागिश्ट रोल केल्यार ती हांव सारकें रागिश्टूच हितून तसलो स्वभाव असो दिसतालो तांकां. आनी म्हाज्या घरान पासून म्हजी इनलॉस आसाय ती तांकां दिसतालें कितें आनी फॅमिली आसाय ती गांवांत केन्नाय म्हाका जन म्हजो घरकाराचो गांव ती म्हाका जन येयल्यार म्हणटालीं आख्खी सगळीं चोयतालीं सोयरीं दायरीं शेजारी आयडा सारकी व्हडली राक्षीण आनी तें सदां घरां आनी कितें करून ट्रीट जाता म्हणून खबर ना. घरांतूय तेजो स्वभाव तसोच आसतालो तांकां अशें दिसतालें. पूण ना, तशें आसना तें. आमी स्टेजीर चडटा तेन्ना त्या रोला प्रमाणे आमी रागिश्ट रोल आसल्यार रागिश्ट जावचें पडटाय, सॅड रोल आसल्यार सॅड तरेन करचें पडटा. म्हणजे जें कितें तूं कोत्ता ताचो परिणाम समाजाचेर जाता? हय, जाता. लोकांची नदर तशीच आसता. हें रागिश्ट मनीस, हाच्या फुड्यान आमी पयस रावपाचें. हय, हें आनी आमकां बोगले दवरपाना आनी घरांकूय कोणाकूय बरें करपाना. हें मायक पायक सारकें तशें ट्रीट करता आसतलें अशें दिसतालें तांकां. कित्याक सुनेचो रोल करतालें हांव चडसो, सुनेचो रोल केल्यार रागिश्ट. सो तें गोंयच्यांकूय तशें ट्रीट करता आसतलें, लोकांच्या नदरेन हांव तशें वयतालें अशें. ओके, मोदेंच खंयच्या तरी एक कांताराच्यो 4 वळी. ओके, ती आमचे मिनिंदे बांदारान सीडी काडलेली आनी हांव आनी मिलाग्रीस तो कांत म्हणटाली. सो तो हांव कांत म्हणटा. काळीज मोजें रावता पेंगेन दवरूंक तुका, वता नांगा बावता दिसता हांव तुका नाका, तूं जायें म्हाका म्हज्या काळजाच्या सुकां. एकूच उगडास दर आमी मरोत तर, जीव म्हजो हांव दितली. म्हणजे कलाकाराक गावपाचो गूण आसप गरजेचो. हय, म्हणजे दर एका तियात्राक खंय तरी कांत जावं कांतारां चडशे चड तुवें खेळ तियात्र केल्यात? हय, नॉन स्टॉप केल्यात. म्हणटच तितून चडशीं कांतारां आसना, कांत आसतात. म्हणजे कांत हो कंपल्सरी म्हणोंकूच जावो. आनीक समज कांत म्हणोंक येना असो केन्ना तरी तुका आर्टिस्ट मेवला जावं तुका दुसरें कलाकार मेवला? ना, कांत म्हजे ऑपोजीट आसतालीं तीं सगळीं कांतांक बरीं आसतालीं. हय, आंतोने दे कालांगूट, आयरीन, मागीर जायतीं जाणां अशीं आर्टिस्ट बरीं तेंच्या ऑपोजीट आसतालें आनी तेंच सांगात म्हाका सदां मेळटालें. अंजला बी. तुजो आवडीचो असो तियात्र खंयचो चड तुका आवडला?
म्हाका चड तियात्र आवडला म्हणटच तो मिलिंद बांदारान डायरेक्ट केलेलो 100 वर्सां आनी ताचे शोय बी जायते जालेले. चड आवडीचो म्हजो तो तियात्र. म्हणजे कित्या पासत तातूंत खाशेलपण कितें आसलें तुज्या पासत कितें आसलें? 100 वर्सां म्हणल्यार ते 3 भाशेन तो हें करताले. पयलीं गायपाय, मागीर तेंची सुनो आनी पूत तांकां अशें करून हें कोत्ताय, आश्रमां बी घालताय आनी ती आश्रमां आसतना मागीर तांकां ती तेंची पेरंट्सां 100 वर्सां मेवताय. मागीर ती सून आनी तांकां ट्रीट करता आनी तेंची भुरगीं तांकांय दुसरे फावटी आश्रमाक घालताय वच म्हणटाय. सो 3 भाशेन अशें जाता. माय पाय भुरगीं आनी ग्रेनी आनी नात्रां. हय नात्रां पूण तशें. हय म्हणटा तातूंत तुवें सगळ्यांक आश्रमांत घातलें काय तुका आश्रमांत घातलें? ना, हांवें पयलें म्हज्या मायक पायक आश्रमांत घातलीं. मागीर म्हजीं भुरगीं म्हाका आश्रमांत वच म्हणपा लागलीं. तांकां तीच देख मेवली. तुवें तांकां तुज्या मायक पायक आश्रमांत घालें आनी आतां ते भशेन तीं ट्रीट जावपा लागलीं आनी म्हाजो टर्न येता म्हणटच तेणी आमकां आश्रमांत. आतां आयडियाबाई तुका कितलोसो गॅप पडलो ह्या दिसांनी, म्हणजे ह्या मदल्या काळाक तूं चडशें पालकार ना? ना, हांव पयलें कितें जातालें तियात्रान आसतनाय म्हाका गॅप जायतें पडटालें कित्याक म्हाजे प्रॉब्लेम आसताले. सो पर्सनल प्रॉब्लेम, फॅमिली म्हणजे प्रेग्नन्सी अशें कितें येतालें. मागीर म्हाजें अशें करून कॅरियर टुंटालो, गॅप चड पडटालें म्हाका आनी मागीर परतून येता म्हणल्यार परतून ते लेवलाचेर पावपाक टायम लागतालो. सो मागीर तशें मागीर जायते तेंप हांव बरें आहलोलें अशें. मिलिंद बांदारा जायते हांवें रावंड केले. तेज्या पयलीं मोदें जॉन डिसिल्वाकूय हांव नासलें आनी एक पावटी रोसफोनाकूय बी नासलें. सो मागीर आमचें कितें जालें, UK वचपाक प्लॅन जालो. सो मागीर म्हजो घरकार पयलो UK गेलो आनी रोखडेंच 1 वर्सा भितर हांवूय गेलें. सो तितून सावन पूण UK जायते दियात जातात. UK तियात जाताय पूण कामाच्या आमकां कामां चड हॉलिडे मेवना. ते तियात्र येताय ते 3 कोडे करूंक पडटाय, फॅमिली, सावथ हॉल, स्विंडन. सो 3 दीस म्हणल्यार आमकां हॉलिडे तेशें करून मेवना. सो हांवें म्हजो कॉन्टेक्ट ते भाशेन डायरेक्टरा फुडें तितलो दवरूं ना. पूण एकूच पावटी म्हाका विश आहलोली. मिलिंद बांदार चुकोरिना तियात्र घेवन येयलो. सो हांव आनी जेनान रोल करूं ना, बट रोल तेजे तिंगचे कास्टांनी सगळें मिक्स जालें आनी म्हाका तितली रिहर्सल अशें करून टायम मेवना म्हणटच आमी एक सॉंगूच म्हणलें दुओ म्हणलो जेन आनी हांव, कॉमेडीन जेन आनी हांव. ओके. आतां म्हणजे थंय गेल्या उपरांत तुका गॅप पडलो. हय. पूण तुका तियात्रांनी न्हेसोत रावचें अशें कितें तरी भोगता? हय, म्हाका सारकें उमेद आहा. तियात्र म्हळ्यार हांव सारकें पिशें जाता आनी पयले पासून अशें करून हांव केन्नाय तियात्र दुसऱ्यांचो चोवपा बसता तेन्ना म्हाका गॅप आहलोलो पळय तेन्ना हांव तियात्र चोयतालें. पूण म्हाका इतलें रोगत म्हजें दिसतालें कितें वोसोन स्टेजीर हांवें एक्टींग करचें अशें दिसतालें. तो रोल हांव चोयता तो म्हाका सारको इतलें हें जातालें, उमेद येताली म्हाका केन्ना काय हांव वोसोन ते स्टेजीर उबी राव अशें दिसतालें म्हाका. पूण आतां आमी उलयता आसतना जायते फावटी म्हणजे खंय तरी तूं मातशें फाटल्यान ओडलेल्या भाशेन दिसता. हाचें कारण कितें तरी तुज्या जिवितांत खुशालकायेच्या खिणा उदेशी काय दुखेस अशें कितें तरी? दुखेस आयज पासून हांव आतां UK वचून आमी खुशाल आहाय आनी पयलें पासून हांव तियात्रान खुशाल आसतालें. पूण एक इन्सिडेंट म्हाजो चड तियात्रा वरवीं म्हाका सारकेंच म्हाज्या फॅमिलीचेर अशें दाग असो पडलो. तियात्रां हांव इतलें पीस जातालें आनी इतलें म्हाका मोग आहलोलो हांव म्हाज्या जिवाचें केन्नाच चिंतनासलें. खंयच्याय डायरेक्टर एवर रेडी आसतालें करपाक. खंयचोय म्हाका डायरेक्टर मेवलो येयलो म्हाज्या देरां येयलो आनी म्हाका एक फेवर मागलो, उपकार मागलो जाल्यार हांव सदां रेडी आसतालें. खंयच्याय रोला सबस्टिट्यूट तांकां गरज पडटा ते म्हाजे फुडें येताले चडशे आनी चडशें हांव फेल्सी सबस्टिट्यूट करतालें आनी तांकां हांव केन्ना ना म्हणून म्हाज्यान जायनासलें. सो एक इन्सिडेंट म्हाका चड म्हाजो व्हडलो इन्सिडेंट जाला तियात्राचे वरवीं. सो ताचेर म्हाज्या आख्खे फॅमिलीचेर म्हणटा ते भाशेन म्हाज्या घरकाराचेर भरपूर काळो दाग असो पडलो आनी दूख अशें येयलें त्या इन्सिडेंटा लागून. म्हणजे तुज्यान समज जाता जाल्यार आमच्या ऑडियन्सांक, कारण हो तूं फकत काळजांत बाळगून जावचो हय आनी तो आयज पासून हांव घेवन आहा.
म्हाका सारकें चड दूख भोगता पूण हांव तो सांगूंक शकता कित्याक आमकां इतली कला लागून आमी इतलें हें जाताय वावुरताय अशें आनी केन्ना ना म्हणनाय कोणा आनी खंयचेय कोणी मेल्यार आनी कितेंय केल्यार आमी एवर रेडी आसताय फॅमिलीचें तें चिंतनाय त्या दोगतार आमी तो डायरेक्टरा सपोर्ट करूंक पडटा कितें दूख आहल्यार पासून आमी लिपोवन कोत्ताय सो असो म्हजो एक इन्सिडंट जाला आनी तो तुका म्हाका मातशें दिसता अशें केन्नाय आमचे जिवितांत आर्टिस्ट अशें म्हणून आमी हें कोत्ताय ते प्रमाणे तो लोकां नदरे हाडल्यार केन्नाय बरें अशें न्हू सो एक पावट अशें म्हाका ब्रेक हांवें गेलोलो कित्याक हांव प्रेग्नंट आहलेलें सो एक डायरेक्टर म्हाजे फुडें येयलो आनी म्हाका आपणा आर्टिस्ट प्रॉब्लेम जाला म्हणपा लागलो आनी आपणा एक व्हडलो फेवर कर म्हणून रिक्वेस्ट केलें सो तेन्ना हांवें ताका म्हणलें जावचें ना जायना कित्याक अडचण सांगली म्हजी हांव प्रेग्नंट आहा सो म्हणपा लागलो चोय आनी हांव प्रेग्नंट बी आहल्यार म्हजें अशें करून कांय कोणा आहलें 5 months स्टील 5 months म्हजें पोट अशें कांय कोणा आहलें सो तूं कांय कोणा आपणा जाता जाल्यार फेवर कर चड रिक्वेस्ट करता म्हणून एकूच शो म्हणपा लागलो सो हांवें म्हणलें ओके तेन्ना हांव गेलें एक शो करता तेन्ना केलो तो शो हांवें अशें करून प्रेग्नन्सी आनी तेजी एक सीन आहलेली जीव अशें दिवपा जाय आहलें ब्रिजीर रावन उडीक मारपा पडटालें सो तो बिकॉज ऑफ माय दीस तो म्हणपा लागलो तूं तें करनाका आपूण कोणाकूय चोडून न्हेसयता आनी हें करता सो तो हांवें शो ताका हेल्प करून केलो मागीर कितें जालें दुसरे आनी कार्निवालाचे शो ते एक कार्निवाला शो आनी दुसरे दिसा कार्निवाला शो आपणाचे आर्टिस्ट येतालो म्हणपा लागलो तो पूण ते दीस ताका ते आर्टिस्टाचें कितें तर प्रॉब्लेम जालें आनी तो म्हणपा लागलो म्हाका तूं आतां शिकलेलेंच आहा सो तूं हे दोनूय शो तूंच कर 2 शो म्हणटकूच मातशें दुसऱ्या दिसा वयता म्हणटा टायरींग जाता न्हू टायर्डनस अशें जालें आनी हांव प्रेग्नंट आहा म्हणटकूच सो हांवें म्हणलें ओके वयता वयता शो मोदें जाता चालू आसतना म्हाका मातशें पेन येवपा लागलो पेन येता येता हांवें म्हणलें चोय म्हजे बरोबर सांगाती आसा अंजला बी आहलेलें मारिना आहलेलें तें सांगलें चोय जायना म्हाकोडे आनी अशें तशें कंटिन्यू करून काबार केलो सो म्हाका शो काबार जाता चड पेन येवपा लागलो सो तेणी म्हाका डायरेक्ट डॉक्टरा फुडें येलें सो डॉक्टर म्हणपा लागलो तूं वच घरा आनी फाल्यां यो फाल्यां येता म्हणल्यार घरा पावता म्हणल्यार सारकी म्हाजी पेन चड जाली आनी म्हाका मिसकॅरेज अशें जाली मिसकॅरेज जावपा सगळें हें जालें मागीर हांव एडमीट जालें तेन्नाच घरकारा फोन मारलो डायरेक्टरा फोन मारलो तेणी हेल्प केलें आनी चड सिरियस केस म्हणूंक लागले डॉक्टर म्हणूंक लागलो सायन जाय पडटली तुजो घोव ना जाल्यार तेणी एमर्जन्सी मारिनान सिग्नेचर दिली सो हांव भुरगें म्हजें तेन्ना दीस एक डायरेक्टरा हेल्प करूंक गेलें म्हजें भुरगें ते दीस पिड्ड्यार जालें सो तो ते दीस म्हणपा लागलो म्हाका आनी एक शो आपूण 1000 लोकां मदें आपूण पिड्ड्यार जातलो तुका आयडिया बाय जाता जाल्यार तूं मातशें उबी राव म्हणजे तूं हॉस्पिटलांत आसा हॉस्पिटलान आसा भुरगें पिड्ड्यार जालां म्हजें भुरग्याचें तिसरो शो हय तरी दुसरो शो ते दीस तो म्हणटा तूं मातशें उबें राव म्हणटा तिसऱ्या शोआ ड्रिप्सांचेर हांव आहा बेडार न्हिदोन आहा तुजी कंडिशन तूं दाखयनाका मातशें नॉर्मल अशें राव आनी आपणा हेल्प कर म्हूण रिक्वेस्ट करता सो हांवें म्हणलें कितकून हांव कोत्तलें घरकारां विचारलें तो म्हणटा आपूण कांय नको तुजें तूं कोडे जाता जाल्यार तूं कर म्हणटा सो त्या दिसा हांव म्हणजे हॉस्पिटलांतलें उबें रावन ते शो हांवें केलो तिसरो शो आनी परतून हॉस्पिटलांत येवन न्हिदलें म्हणटे भशेन जो कलाकार आपले कले पासत जेन्ना भायर सरता असल्या अडचणीक फुडो करचो पडटा जायते फावटी आमकां दिसता कितें तो कण रे तो कितें कोत्तलो म्हणजे हें सॅक्रिफायस हो सॅक्रिफायस सगळ्यांच्यांनी व्हडलो कारण ह्याहून व्हडलो आनी कसलोच ना घरांत कोणूय मेलो जाल्यार तें खूब कमी कारण हें स्वताचें दूख हांवें म्हजें दूख लिपोवन एका म्हज्या डायरेक्टराक हांवें हेल्प केला हे भशेन व्हडलो इन्सिडंट म्हजो जिवितान आनी म्हाका दिसता खंयचें आर्टिस्ट आयज पासून कोच्ची ना आनी तेणें करूंक ना आसतलें हे भशेन आतां तुका हेजे फुडें तियात्रांनी न्हेसोंक चान्स पडलो वा मदलो थोडो गॅप पडला तूं UK पावलें जाल्यार तूं न्हेसतलें हय म्हाजें एक्टींग म्हळ्यार हांव सारकें पयलें सावन पिशें आनी म्हाका चड आवड आहा
जरी तर हांव केन्नाय ब्रेक घेवन चड तेंपां गोंया येयलें जाल्यार 1-2-3 म्हयन्यां बी म्हाका चान्स पडल्यार नाचपा रेडी. म्हाका दिसता आमी तुजो खंयचोय तरी एक्टिंगाचो इल्लोसो भाग पळोवया. आयडा बाय तुजी एक्टिंग थोडी आमी लोकांक दाखयल्या. तुका स्टेजीर पावल्या उपरांत आतां तूं म्हणटा की कलाकाराच्यान रावंक जायना. तेच भाशेन थोडे अशे कलाकार आसात की ते पयलें बँड वाजलें काय ना तांकां एक वेगळीच उर्बा एक उमेद येता. अशें जेन्ना दुसऱ्यांचें तियात्र पळयता तेन्ना तुका भोगता? हय, असो जरी तर हांव ऑडियन्सां रावन तियात्र पळयता तेन्ना म्हाका दुसरेच भाशेन उर्बा येता. आनी बँड आनी म्हजें म्युजीक म्हळ्यार म्हाका पयले सावन रोगतांतलें अशें आवाज आयकताच हांव बेश्टेंच आलोंक लागता. तुवें खंयच्या तरी चलचित्रांत काम? हय, कांट्यातलें फूल तें आर्नल्ड डिकॉसान डायरेक्ट केलेलें. तितून हांवें स्क्रीन प्ले बरयलेली आनी हांव म्हजी केस तशीच जाली. एक्टींग कोत्ता कोत्ता हांव परतून दुयेंत पडलें आनी म्हाजें सगळें शुटींग काट जालें. रोल म्हाजो काट जालो. म्हाजो रोल आहा, डॉक्टर्स रोल आहा तितून, पूण बरो मेजर रोल आसलो. पूण तेन्नाय बी प्रॉब्लेम जालें आनी तो रोल सगळो म्हजो काट करचो पडलो. म्हणजे ह्या फुडें तुज्यांनी तुका जे भाशेन जाता ते भाशेन आयज जायत्यो फॅसिलिटीज आसात आमचे सगळे. चड करून सोशल मिडिया जावं युट्यूबा उदेशी जायते जाण आपलो जो टॅलंट आसा तो लोकां मुखार हाडटा. हांवूय मागता की तुवें तशेंच कितें तरी करचें. आतां तुज्या ह्या अडचणींतल्यान तूं फुडो करून लोकां मुखार गेलें. तूं ह्या तियात्रा उद्देशी तुज्या जिवितांत जायतें कितें शिकलें आनी तुवें दुसऱ्यांकूय बरें दिवपाचो प्रयत्न केलो. आयज आमची ही कार्यावळ पळयणार जायतो लोक आसा. ह्या कश्टांतल्यान ह्या तुज्या जिवितांतल्यान तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता? सो हांव ऑडियन्सांक सांगूंक सोदतां की तें एक तियात्र एक भाशेन आसताय. एक मोरल दुसरे जायते भाशेन आसताय. एक शिकोवन आमकां एक डायरेक्टरा कडच्यान जायते बरें शिकोवंकूय मेळटा. सो ऑडियन्सान ते एक भाशेन तो तियात्र चोवचो आनी जिवितां कितें अशें करून तांकां कितें शिकोवंक मेळटा कितें करूंक मेळत जाल्यार तें तेणीन घेवचें. खरेंच आयडाबाई खरोच बरो संदेश दिला. कारण आयज आमच्या तियात्रांक गोंयांत तर जायतो दुकोळ आयलोलो आसा. फावो तितलो लोक ह्या तियात्राक येनात. म्हणटच जो कोणूय ताका बरोवपाचो जावं एक्टींग करपाचो, कांतारां गावपाचो जावं संगीत वाजोवपाचो जो गूण आसा तो गूण तांचो चेपोन उरता. जरी तर लोक नेटान भायर सरलो जाल्यार कलाकाराक एक वेगळी उर्बा येता आनी तेच उर्बेन आयज आमी मुखार वचपाची गरज आसा. आयडाबाई तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो. तूं आमच्या मदें आयलें. तुजे काळजाचे आवडे थोडे भोव मनांतलें लोकांक तुवें दाखयलें, लोकां मदें तुवें वांटलें. ते पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायेकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. आनी तेवतून बाब ही म्हाका संदी तुवें दिली म्हणून हांवें तुका काळजाचे खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा. ही कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं इतलेंच की आनीक एक आयडाचो क्लीप आमी तुमकां दाखयतले. आयची हे कार्यावळीन तूं आयलें ते पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायेकतान देव बरें करूं. आनीक आयडा सांगाताक ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.